नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार हो एक खास व्हिडिओ आमी तुमचे पर्यंत घेवन येतात. तेचें कारणूय तशेंच खास आसा. आमचें गोंय जें आसा तें आमच्या गोंयांत गांव संस्कृती किंवा आमचे गांवगिऱ्या वाठारांनी जायत्यो प्रथा परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटात आनी ह्या प्रथा परंपरांनीच आमचें जे गोंयकारपण आहा किंवा आमचे जे गांवगिरे वाठार जे आहा ते खूब गिरेस्त आसात, कारण ताका तशी वेगवेगळी कारणां आसात. आतां आमी जेन्ना गोंय म्हणटा तेन्ना आमच्या नदरे मुखार कितें येता तर तो हांगासरलो सैम. आनी पयलींच्या तेंपार आमचे लोक जे आसात ते दोंगरांचेर वचून शेतां करताले, कुमेरी करताले, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जेका म्हणटात तें करताले, काजीचें उत्पन्न घेताले. अशे तरेन आपली जीण हे लोक जगताले. आनी ही जीण जगता आसतना लोक त्या सैमा प्रती किंवा थंयसरलो जो थंयसरले जे कोण जो आदिशक्ती आसत किंवा खास करून सैम आसत तेका पुजताले, तेका भजताले आनी आपलो चरितार्थ कश्ट करून ते चलयताले. आतां गोंय मॉडर्न जालां, गांवगिरे आमचे वाठार आसा ते सुद्दां आतां शारीकरण तेंचें जावपाक लागलां. मात अशें आसतना सुद्दां आजून सुद्दां त्यो प्रथा परंपरा आमकां गोंयच्या साबार वाठारांनी पळोवपाक मेळटात. जावं तें काणकोण, जावं तें पेडणें, जावं तें सत्तरी, जावं तें सांगें. आनी अशाच तरेची एक परंपरा म्हणजे चोरू दिवप. आतां चोरू म्हणजे कितें तर गांवांनी जे कश्टकरी समाज आसलो पयलींच्या काळार दोंगरांचेर वचून जो कुमेरी शेतां करतालो किंवा मागीर तेंच्यांनी त्या जाग्यांचेर काजी लायल्यो किंवा हेर उत्पन्न घेवपाक सुरवात केली. अशे लोक थंयसरलो जो थंयसरली एक शक्ती आसता जेका आमी राखणदार म्हणटा किंवा जागेकार म्हणटा, अशा त्या जागेकाराक त्या राखणदाराक वर्सांतल्यान एकदां पुजताले, भजताले, तेची याद काडटाले, तेचो उगडास काडटाले आनी ताका चोरू अशें म्हणटात. चोरू करप हे विंगड वाठारांनी विंगड तेच्यो तरा आसात, वेगवेगळ्यो पद्दती आसात, पूण चोरू हो जाता. आतां आमच्या तेवटेन जो चोरू जाता तो जालो आनी आमी ते ल्हानपणांतल्यान पळयतात. तर हो चोरू जो आसा, चोरू म्हणजे कितें तर आनी तो केन्ना जाता तर तुळशीचें लग्न जाल्या उपरांतची अमास येता त्या दिसा हो चोरू करतात. आनी हो चोरू म्हणजे शीत शिजयतात आनी ते पोवलेन, खास करून पोवलेन तो शीत जें केल्लें आसता तें घालतात आनी तेचे दोंगरार म्हणजे जंय शेतां करताले किंवा काजी आसा थंय वचून एक सुवात थरयल्ली आसता किंवा एक जागो किंवा एक झाड आसता जंय अशें मानतात की तो जागेकार थंय आसा किंवा त्या झाडाचेर तो जागेकार स्थिर जाला किंवा थंय ताचें वास्तव्य आसा आनी तो आपली कृपादृश्टी ह्या शेतकाऱ्यांचेर किंवा ह्या तेंच्या शेता भाटांचेर तेंच्या उत्पन्नाचेर तो दवरता. तर अशाच तरेन हो चोरू जाता आनी शीत जें आहा तें पोवलेन घेतात आनी तें वयर त्या सुवातेर व्हरतात. मागीर त्या झाडाची थंय पुजा जाता. मागीर एक नैवेद आसता तोय त्या झाडाक दाखयतात आनी त्या झाडाचे पोंदा एक फातर आसता जो थंय एक स्थापन केल्लो आसता. तर अशा तरेन हो चोरू जाता. आनी त्याच दिसा कुळागरांनी आमी जर पळयत जाल्यार ब्रह्म आसता. ब्रह्म म्हणजे त्या कुळागरांतलें तें एक आदी स्थान, फाटल्यान रोयण आसता, फुडें ब्रह्म स्थापन केल्लो आसता. ब्रह्म म्हणजे त्या कुळागराची देखरेख करपी किंवा त्या कुळागराचेर आपली सासाय दवरपी असो तो देव. सो तेची ते दिसा पुजा जाता. थंय तेकाय नैवेद दाखयतात, तेकाय तें शीत जें आसता तेचो नैवेद दाखोवन थंय तेका तिची पुजा करतात. आनी मागीर चोरू म्हणजे जंय जो राखणदार किंवा थंयसरलो जागेकार जो आसता तेका थंय स्थिर केल्लो आसता झाडार किंवा थंय थारयल्लो आसता अशें म्हणटात. म्हणजे आमच्या ग्रामीण भाशेन, गांवगिऱ्या भाशेन आमी जर पळयत जाल्यार जागेकाराक किंवा थंयच्या देवाक हो थंय थारयल्लो आसता. अशा जाग्यार झाडार जेका थारयल्लो आसता त्या जागेकाराक तेका थंय त्या झाडाची पुजा जाता आनी अशा तरेन हो चोरू विधी जो आसा तो संपन्न जाता. आतां हांवें तुमकां जशें म्हटलें की चोरू विधी हो अशे तरेन आमच्या थंय जाता, पूण कांय वाठारांनी तो वेगळे पद्दतीन जाता आसत. पूण ताची फाटली भावना जी आसा ती एक समान आसता की जो रक्षण करता आपल्या शेता भाटांचें किंवा वर्सभर जाची सासाय मेळटा तेका खंय तरी याद करप, तेका खंय तरी तेचो उगडास करप असो तो दीस आसता. आनी दुसरी गजाल आमी जर पळयत जाल्यार हातूंतल्यान परत एकदां म्हणजे सैम आनी मनीस हेचें नातें कितें आसा म्हणजे
खुबशे फावट असे लोक म्हणटात गांवगिऱ्या वाठारांनी अशी टिकाय जाता की भायले लोक एक एकदां ज्ञान दितात गांवच्या लोकांक की झाडां मारूं नाका किंवा हें करूं नाका, सैम सांबाळा. पूण ही दुसरी बाजू आमी पळोवपाक जाय की गोंयचे गांव, गोंयचे सैम जे राखून दवरल्यात गांवगिऱ्या वाठारांनी म्हणटा. आतां जे कमर्शियल गजाली येयले ताका लागून जी सद्याचो विध्वंस सुरू आसा तो ती गजाल वेगळी. पूण पयलीं तेंपार जो सैम गोंयांत राखून दवरलो लोकांनी तो अशे तरेन म्हणजे खंय तरी आदिशक्ती किंवा थंयसरलो ताका जे दैवत्व प्राप्त करून थंय सैम सुद्दां हो एक आमचो देव आनी हीच संकल्पना अधोरेखीत करपी अश्यो ह्यो आमच्यो प्रथा परंपरा आनी तातूंतलोच हो चोरू म्हणटात ती एक परंपरा जी अशे तरेन साजरी जाता. दुसरी गजाल शिगम्याकूय आमी पळयतात की सैमाचें नातें आनी मनशाचें नातें हें कितलें घट आसा तेचें एक दुसरें प्रतीक आमकां जें दिश्टी पडटा तें शिगमो म्हणटा तो आमचो एक व्हडलो लोक जाका म्हणटा आमी ताका एक लोक दायज आशिल्लो असो हो सण उत्सवूय आमी म्हणपाक शकता, लोक परंपरा तो शिगमो. सो अशा तरेन हो चोरू म्हणजे नेमको कितें तोच सांगपाचो आमचो तुमकां हो प्रयत्न आशिल्लो आनी हो कसो 70 वाठारांत 70 म्हालांत तरी साजरो करतात किंवा तो चोरू कसो करतात तें हांगासर आमी तुमचे पर्यंत पावयले. अशेच तरेचे व्हिडिओ किंवा आनी वेगवेगळ्यो संकल्पना आमच्यो गोंय कशें आसा कितें आसा तें दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्या खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV, आमची फेसबूक पेज आनी आमच्या युट्यूबार आमकां सबस्क्रायब आनी फॉलो करपाक तुमी विसरूं नाकात.